प्रिमायसीस नवीन प्रिमायसीस आमकां कन्स्ट्रक्ट करून तांच्यानी दिल्याप्रमाणे नवीन 2 वेगवेगळे डिपार्टमेंट So both will be mutually. राइट बोथ वेगळे अलॉटमेंट ऑफ द लँड टू द गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सां लीज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजच्या नांवार दिल्या कधी कुठे 2 कडे दिल्या एक कुट्टी आणि एक ओल्ड गोवा दिल्या कुठून किती झाले लँड इज टोटल लँड 1 लाख स्क्वेअर मीटर आणि एकीकडे 66,595 कुट्टी आणि कोडा 2 कडे दिल्या कुट्टी आणि कोडा ओल्ड गोवा भी दिली नाही ओल्ड गोवा नाही ओल्ड गोवा काय दिवं ना कुट्टी आणि कोडा What are from the existing agriculture farm? Proposal to amend the Goa State Civil Service Rules for 2022. Chief Engineers PWD, WRD, Electricity, Anka 62 relaxation dila. If there is no any candidate is available, then only. If it is available, then not. आम्ही आत्ताच्या एक्झिस्टिंग सीईची एक 62 वर्सांपर्यंत वाडयता जर कोण प्रमोशनाक एलिजिबल नासत जाल्यार PWD, DDW, electricity, okay, and WRD. Registration of the Goa Renewable Energy Corporation as a public company under the Finance Department for the implementation of the renewable energy project. GADA we are converting into the company. Implementation of the 6-pay scheme for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले वर्क चार्ज म्हणजे WRD, PWD हेजे वर्क बेसिसाचेर तांकां घेवपा खातीर हें आसता PWD जालें इलेक्ट्रिसिटी जालें WRD जालें 2-3 डिपार्टमेंटाक वर्क चार्ज घेवपाक मेळटा ओके म्हणजे ते कामा पुरते रेस्ट्रिक्टेड आसता एक्चुअली ते पयलीं डायरेक्टली कशा मागीर 7th पे जाल्या कारणान तांकां दिसतालें आमी एज अ इक्विवलंट अशें दिसतालें that is a difference is there work charge आणि परमनंट एम्प्लॉय जेवण ती फ्युचराक जे घेता म्हणजे आतापर्यंत जे आसा तांकां 7 पे आसा त्यांचो काय डिस्टर्ब जावचो ना पण नवीन जर एम्प्लॉयमेंट घेतलो आमी वर्क चार्जाच्या थ्रू जाल्यार ते 6 पेनूच घेतले मागीर तेंचो इन्क्रिमेंट बाकी कितें जाता ती मागीरची गजाल टेम्पररी असेल पगार 6 पे प्रमाणे Coverage of the contractual employee working in the state government department, corporations or autonomous bodies, PSUs, etc. under the Employee Provident Fund. Those who are earlier working in this department since from the 2017, तांकां आमी EPF दिता बॅक करता ही EPF ची स्कीम आशिल्ली तांकां 1 टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1,500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल इतकी वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो बट तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो आनी स्कीम आहा म्हणून आमी दिता which is approximately additional burden of the 2.5 ते 3 कोटी रुपये सरकारचे पडटा बट तरी सुद्दां वी आर बेरिंग डेट इतके लोक काम करताले म्हणून काही EPF सरकारान एम्प्लॉईज आसात ऑल टुगेदर 7,000 काय कितें तरी एम्प्लॉई आसा सगळे दोज आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस since from the 2017 आमी जो पे करता Appointment of the staff on the contractual basis in the constitute the forensic crime since visit in the director of the forensic science fair enough contractual staff all together scientific officer 10 scientific assistant 10 searchers 10 photographer 10 videographer 10 heavy driver vehicle 10 and multitask staff 10 70 the department strengthen करपा खातीर घेता actually MTS driver will go through the GHRTC rest all of the contract basis Goa Human Resource Corporation thank you सर एक हिंदी
तुझा एक केस असा पहिले त्यांनी म्हटलं की मिनिस्टर असं यातलं असं असं सांगणार नाही तुम्ही कितें चौकशी करतली किंवा कोण असा मिनिस्टर सांगू शकता तुझ्या पूजा नायकाच्या केसीत त्यांनी जेन्ना इतको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीत त्यांनी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें तें खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. सो न्यू एफआयआर हेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटो बेश्टो सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजेर थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंका कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय ताका इन्व्हेस्टिगेशनाक मागीर आपयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच ताजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच ही दीस वील बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. क्राईम ब्रांचेन गेला. FIR crime branch कडे गेला. त्यांनी आणि एक डिमांड केलं 17 कोटी किती तरी दिला ते परत रिफंड करचे म्हणून. हांवें परत एकदा सांगलें आतां ही केस रजिस्टर्ड केल्या FIR केल्या अकॉर्डिंग टू द लिगल प्रोसेस एवरीथींग. ते जे इंजिनियर्स आसा त्यांचे अगेन्स्ट बी एफआयआर जे नाव येता ते ती कितें ती